मांडवी म्हणटा पळय तेतून आसा आमी सारखे. आतां हांगासर डेल्टीन बोर्ड आसा पळय तेंच्यांनी हांगासर डिगींग स्टार्ट केलेलें आसा. आमच्या गोंयकारांचें पोट आयज एक्चुअली विजयदशमी विजयाचो दीस पूण हे गोंयकारांक मारपाचो प्रयत्न करता, काबार करपाचो प्रयत्न करता सरकार आयज हांगासर. आयज दोंगर ते दोंगर काबार केले, आयज दर्याय काबार करपाक सोदताय पळय हे. आतां हेंच्यांनी हांगासर 5,000 किलोचे हे हाडल्या, आमचे एंकर्स हाडल्या हांगासर बोट पार्क करपाक. आमचे गोंयचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या गांवचे आहा तेंच्यांनी खंय वचपाचें पोट भरपाक. सरकारा कडेन गेल्यार सरकार जॉब ना म्हणटा, ते बाबडे हांगासर आपले स्वताचे पोट भरता. तिसऱ्यो काबार केले हांगासर तेंच्यांनी. खंय वचपाचें? सरकारांनी उलयता आत्मनिर्भर भारत उलयता, लोक सकाळ आपले स्वताचे पोट भरता तेजेर हे जर मारूंक सोदता जाल्यार हेंकां आनी कित्याक हे करपाक जाय, लागीं धरपाक जाय? आयज प्रमोद सावंतान हेजे आन्सर दिवपाची गरज आसा. हे सगळे लोक आमच्या गांवचे हांगासर वाड्यावयले सगळे लोक एकठांय जाल्या. कितें चलयल्या हे तुमी? लोकांक मारपाचें चलयल्या उपाशी? हांगासरल्या लोकांनी आमच्या स्वता गांवच्या लोकांनी भुरग्यांक शिकोवन हे तिसऱ्यांच्या घुसर शिकोवन लोकांक बरे बरे पोस्टाक कामाक लायले, बरे बरे हेजेर पावले. आयज कितें करपाचें आमी? हे जर सदांच जर आमकां हे त्रास करपाक लागले जाल्यार कितें करतले? सगळे गांवचे लोक हांगासर जमलेले आहा. आनी एंकर पळय कितें व्हडले घालता, एंकर पळय ते पळय ह्यो चेन एंकराच्यो आनी एंकर हे पळय, एंकर हे पळय केदे व्हडले एंकर घातल्या पळय. हे पळय एंकर पळय, एंकर पळय केदे व्हडले हे पळय. आनी हे घातले तांबडे ते पळय सगळ्याक हे पळय तांबडे सगळ्याक हे पळय हे घातले, फ्लोट घातले सगळ्याक सद्या आतां हे डिगींग करून पळय. क्रेनी हाडल्या पळय, पळय क्रेनी हाडल्या हे पळय. सोसायटीर असो शेवाळे घातलाय पळय हे मनीस सगळ्यांचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.